आमच्या वांगडा आसा बाब चंदा वेळीप एसटीचे एक भाव. चंदा बाब, पयर रामा काणकोणाचे प्राणघातक हल्लो केल्लो आसा, तुमचें कितें म्हणणें आसा हेजेर? हांव चंदा वेळीप एक ST समाजाचो मनीस कळ्ळा. ST समाजाच्यान आज वयर सरलेले कडेन आसा आनी हांव ST समाज जो आसा आज आमचो रामा काणकोणकर जो आसा हो आमचो STचो भाव. कित्याक ह्या ST भावाचेर आज दीन दयाळेक जी पणजी जी सिटी आसा, कित्याक आमची गोंयची जे कितें कॅपिटल आसा ते कॅपिटलाचेर आज STचे आमच्या भावाचेर जो आसा प्राणघातक हल्लो केल्ले कडेन आसा. आनी ह्या हल्ल्याक कितें हांव पूर्णपणे जबाबदार जो आसा हो आयचो BJP सरकार म्हणटा. कारण की आज जो गृहमंत्री आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की जे आज गोंयांत जे कोण लोक रावतात गरीब मोठे की तांकां सांबाळपाक जे अन्याय जालो, अत्याचार जाले जायत की तेंचे सांबाळपाचें काम जो आसा गृहमंत्री जो आसा हे गृहमंत्र्याचें काम. हो पूर्णपणे जो आसा आज गोंयची BJP सरकार आमकां न्याय दिना कोणाक गरिबांक एका जो अत्याचार चल्लेले कडेन आसा. की आनी दुसरें उदाहरण दिता की आज सांग्यार सुद्दां हीच परिस्थिती आसा आमची. कितें की आमचे एक अमित नायक म्हणटा का रातची जवळ जवळ 8-10 वरांचेर गेल्ले 2 म्हयन्यांक की 500 लोकांनी येवन असो अटॅक केलो. आज पर्यंत तेजी खंयची चवकशी जाल्ली ना. दुसरें मिथिल देसाय म्हणटा तो रिवणा कळ्ळें तुका. आज पर्यंत तेजेर दीन दयाळ बी दनपारां दिसाचेर येवन एक 500 जाणांनी तेजे आवयचेर भावाचेर तेजेर अटॅक केलो. तेणी कंप्लेन केल्यो पूण आज पर्यंत तेजी खंयचोय एक्शन सरकारान घेतली ना. एक जबाबदार कोण? एक जबाबदार आयचो BJP सरकार म्हणल्यार जाता. कारण तेची जबाबदारी कितें गोंयांक जे कायदा सुवेवस्था सांबाळपाचें काम आसा ह्या सरकाराचें. हो सरकार फेल ठरले कडेन आसा. आज आमच्या रामा काणकोणकराचेर 5-6 लोकांनी अटॅक केल्ले कडेन आसा. कितें आनी हो अटॅक कित्या खातीर जालो आज पर्यंत चवकशी ना. आज 4 दीस जाले कळ्ळें तुका. हो अटॅक बाबा कारण कितें, कित्या खातीर केलो, कितें हाजें मास्टर मायंड कोण, कितें आज सरकारान दाखोवन दिवपा जाय ST समाजाक आमकां बाबा हेजे दीन दयाळेक तुवें अत्याचार केले कित्याक. 500 जाणां गुंडांचेर तलवारी हें तें हाडून करपाचें कारण कितें. एक कोणी तरी तें कितें तरी सुपारी दिला म्हणून तूं करूंक शकता तें. पूण आज पर्यंत 4-5 दीस जाले कांय तरी येना. एका जबाबदाराचो BJP सरकार आसा. दुसरें सांगूंक शकता की आज प्रत्येक नागरीक जो आसा भारताचो ताका पूर्णपणे हक्क आनी अधिकार दिल्ले कडेन आसा. खंय तशेंच मिडिया जे आसा ती आमचे पत्रकार जे आसा तांकांय घटनेन अधिकार दिल्ल्या कारणान खंय तर चुकता जायत. कितें खंय तर अन्याय अत्याचार कोणाचेर जायत की बेकायदशी कितें चलता जायत की तो आवाज उठोवपा खातीर कितें लोकां मदीं हाडून दिवपा खातीर तांकां घटनेन अधिकार दिल्ले कडेन आसा. स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन म्हणून की कितलीशे आर्टिकल आसा की त्या आर्टिकला प्रमाणे कोण उलोवंक शकता. पूण जर त्या मनशान तुजें उलयलें कितें जालें जायत की त्या मनशाक तुज्यान मारपाक हक्क ना. की दीन दयाळे तुज्यान ताका तुजे सुरी तलवारेन मारपाक तुका हक्क ना. तुवें तेजें कंप्लेन करपाक जाय, पोलीस कंप्लेन करपाक जाय बाबा हेणें आपल्याक कितें तरी वायट केलां कितें केलां की पोलीस कंप्लेन करून तुवें तें न्याय मेळोवपाक जायो. कोणाकच हक्क आनी अधिकार ना. दुसरें सांगूंक सोदता की आज जो ST समाजाचेर आज जो हल्लो जालो रामा काणकोणकाराचेर हो रामा काणकोणकाराचेर हांव म्हणना की सबंद आमच्या ST समाज जो आसा गोंयांक तसो ऑल इंडिया भितर जे आसा आज आमचो हल्लो जाल्ले कडेन आसा. आनी हो असो हल्लो की म्हाका दिसता गोंयांक पयलो हल्लो. कितें पोर्तुगीजान 450 वर्सां आमचें गोंय चलयलें पूण असो आमची आदिवासी लोक आसात ते आदिवासी लोकांचेर आज पर्यंत अशें 450 वर्सां अन्याय अत्याचार केल्ले कडेन ना. कितें पूण असो अत्याचार जे आज जाल्ले कडेन आसा आमच्या लोकशाहीक एक जबाबदार कोण. की असो हो म्हाका दिसता इतिहासीक हल्लो की आमची ऑल इंडिये भितर सुद्दां असो जाल्ला दिसता म्हाका. कळ्ळें तुका. पयलो इतिहासीक हल्लो कारण भर बाजाराक जी कॅपिटल जें आसा आमचें गोंयची कॅपिटल जें पणजे आसा थंय जाल्ले कडेन आसा. हो पयलो इंडियेचो जो हल्लो जो आसा आमचे आदिवासीचेर आज केल्ले कडेन आसा. आनी हाका जबाबदार कोण आसा आयचो BJP सरकार जो आसा. आनी दुसरें सांगूंक सोदता की आज BJP म्हणटा की प्रत्येक स्टेटीन जे आसा की आज कोणाचेर रेप जालो, कोणाचेर अत्याचार जालो त्या जबाबदारी
त्या मुख्यमंत्र्याची आज वेस्ट बेंगालाक खुबशे अशे एक्सिडेंट जातात पूण थंय म्हणटा की BJP सरकार जो म्हणटा की त्या राज्याचो मुख्यमंत्री जो आसा तो सरकार जो आसा ते जबाबदार तर वेस्ट बेंगालाक तर तो रुलींग सरकार जर जबाबदार आसा तर गोंयांक कोण आसा गोंयांक तुमी सरकार कोण आसा BJP ते तो जबाबदार आज दुसरी सांगूंक शकता की आज BJP जो आसा आमची आणीबाणी जी आसा इंदिरा गांधीन लायिल्ली ती आणीबाणी असो की काळा दिवस म्हण आणीबाणी साजरी करतात की हांव सांगूंक सोदतां की इंदिरा गांधीन जी आणीबाणी लायिल्ली ताका घटनेन हक्कांनी अधिकार दिल्ले कडेन आसा आनी ती आणीबाणी कोणा लायिल्ली की चोर फटींग दंगल हे कोण मस्ती करतात की तांकां भितर उडोवपा खातीर केल्ली दुसरें सांगूंक सोदतां की आज आमचे ST समाजाचे जे लिडर आसात कितें आज आमचे एक उठा म्हणून एक संघटना तयार केल्ली की ST समाजाचेर जो अन्याय जायत कितें ह्या उठा जे आसा ही संघटना येवन त्या अन्यायाचेर आमकां कोण अन्याय केला ताका न्याय दिवपा खातीर उठा केल्ली आज पळयलें जायत की रमेश तावडकार गोविंद गावडे प्रकाश शेळी हे समाजाचे लिडर जे आसात आज पर्यंत उठले ना की आज समाजाचे आमचेर अन्याय जाल्ले कडेन आसा की रामा काणकोणकाराचेर उठले कोण ना हांव दुसरें सांगूंक सोदतां की आज रमेश तावडकार जो मंत्री आसा हे आमचे ST समाजाचो तेणी खरें म्हळ्यार राजिनामो दिवपा जायो की राजिनामो दिवचो आनी गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा आमचे जे गृहमंत्री समाज तेणी राजिनामो दिवपाची गरज आसा दुसरी सांगूंक सोदतां की 18 जून कितें हो एक क्रांती दिन की गोंयांक जी 18 तारखेर जी क्रांती जाल्ली गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आनी 18 तारखेर सप्टेंबराच्या कितें ही आज ST समाजाचेर आमचो अन्याय केले कडेन जाल्ले कडेन आसा आनी हेजे खातीर क्रांती जी आसा ही आज आमच्या आझाद मैदानाचे सगळे आमचे हे जे भाव जे आसात ST बांधव जे आसात हो एक अन्याय आनी अत्याचार कडेन सगळे एकटे जाल्ले कडेन आसात आनी क्रांती जी आसा की आज 18 जुनाक जी आसा तशी 18 सप्टेंबराक ही पूर्णपणे आमची फुटी चलत वयतली हांव दुसरी सांगूंक सोदतां की आज जेन्ना आज आमचे रामा काणकोणकाराक जे ST समाजाच्या मनशाक मारलो बडयत आसतना त्या व्हिडिओ जे येयल्ले कडेन आसा की तूं एक गांवड मनीस कितें आनी ताका शेण सारयल्ले कडेन आसा एक अत्यंत लाजिरवाणी गोश्ट आमच्या समाजाक कितें अशें हें केन्नाच करपाक मेळना पूण हांव सांगूंक सोदतां की आमचे समाजाचे लिडर जे आसात कोण रमेश तावडे हांकां हेणी हेजें पूर्णपणे हें घेवपा जाय की एक समाजाचेर अशी तर आज आमकां इतली लाजिरवाणी गोश्ट आयकोंक मेळटा तर ताबडतोब हेजी तुमी एक्शन घेवपाक जाय दुसरी गोश्ट की आज आमचो समाजाचो राम काणकोणकर जो आसा हेजेर खूब अत्याचार जालो आनी अत्याचाराचेर आवाज उठोवपा खातीर आमचे समाज बांधव सोडूनच ते आज बाकीचे जी पॉलिटिकल लिडर जे आसात की आमचे आपाचे म्हणाव वेंजी जो आसा आमदार आमचो गोवा फुटबॉलाचो विजय सरदेसाय मागीर आमचो बोरकार आमची हेजो आनी आमचे काँग्रेसीचे लिडर जे आसात कोण युरिया लेमांव कितें आमचे प्रेसिडेंट हेणी आमकां ST समाजाक जो अन्याय जाला तेणी न्याया खातीर जे आज आमचे आझाद मैदानाचेर येवन एक मोठो मोर्चो काडलो आनी एक सगळ्यांक एक स्फूर्ती दिली हांव तेजे बद्दल देव बरें करूं म्हणटा म्हाजो एक आतां शेवटी लास्ट डिमांड आहा की आज जे कितें रामाचे जो एटॅक केला तांकां 5-6 जाणांक धरलेले कडेन आसा तांकां कडेकड शिक्षा दिवची आनी अशी शिक्षा दिवची की ह्यान फुडें असो अन्याय जो आसा हो कोणाचेर जावचो न्हू हेचे खातीर तांकां कडेकोड शिक्षा दिवची असो म्हाजी डिमांड आसा तशेंच ह्या खुनी हल्ल्याचेर करपा खातीर कोण मास्टर मायंड जो आसा ताका बेगीन सोदून काडचो आनी आमकां दाखोवन दिवचो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर